आकाशवाणी पणजी. ऐकूया कोकणी नाटकुलें काणी काणी कोतवा. बरोवपी कृ म सुखठणकार. प्रवाशाने आपल्या सामानाची जबाबदारी स्वतः घ्यायची. तुमचा प्रवास सुरक्षित जावचो. साहेबा पावली एकदाची. तुवें इतले बेगीन म्हाका हांगा सान्न मारपाक हाडला? अगो कोणे तरी खंय तरी सगळ्यो लढायो वेळे आदी हजर रावन जिकिल्ल्यो खंय. कोण तो याद जायना. पिरायेनुसार आतां याद उरना. हांगा आमी कसली लढाई करपाक आयल्या? घरा लढायो जाता तातूंत सातिस्फेसांव जायना. यादी वयल्यान याद जाली. कितें? फेर बंद केला मू. हा बंद केला मू. निमणे लेसाक फेर कोणे मारिल्लें? हा 1 वर पयलीं आयले की काम जालें. 15 दीस घरा आसची ना. घराचे नदर मारूया तें ना. लायटी बटनां तपासूया. गॅस चालू आसा काय बंद आसा तें तपासूया. गॅसूय चालू दवरून आयला काय कितें गो तूं? हा सगळे नळ बंद आसा काय कितें ताचेर नदर मारूया. मान्यान कपडे फुगत घाल्ले. नळ चालूच आसा काय कितें गो? दारां जनेलां सारकी बंद केल्या काय कितें? कितें? अगो मागील दार. फुडले दाराचे कुलूप घालून 8 फावटी हालयला हांवें. पूण मागील दार गो. म्हाका सो विचारता. आमकां हांगा 1 वर आदी येवन लढाई जिखपाची आशिल्ली न्ही. कोणा कडेन ती? स्टेशन मास्तरा कडेन, गार्डा कडेन काय पोर्टरा कडेन? बेगीन सांगा. म्हाका तशें पोजिसां घेवन उबे रावपाक जाय. पदर बी खोन. शी बाबा नाका थंय फकाणां सुचतात. थोमणे मारपाक सदांच फुडें तूं. हांव पिगमी कलेक्टर म्हणून कळटकच तुगेलो बापूय धरून मावडेची सगळीं जाणां कलेक्टर कलेक्टर म्हणून पाचारूंक लागलीं. विसरू ना हांव. सगळें हांगा दवरलां हांवें हांगा. काळीज दाव्यान आसता तें विसरलो दिसता त्या बोवाळान. हांवें सगळें जाग्यार घाला येतना. आतां बस एके कडेन. सगळोच नाचू नाका. सादे फेर बंद केले काय विचारल्यार जाप दिवची सोडून प्रस्नार प्रस्न. ते बी म्हाकाच. एक्सक्यूज मी भैया, कर्मलीली यही है क्या? हिका म्हजो येदो व्हडलो देह दिसलो ना. तू काशी विचारता? तुझे तोंड पळोवन तुका कितें जाप दितलें तें कळ्ळें दिसता तिका. हाँ मैडम, यही फेमस करमळी का लेख है. खोया हुआ कौन सा भी जानवर करमळी के तालाब पर, ऐसी हमारी भाषा में कहावत है. अच्छा, ठीक है. गोवा कितना शांत और सुंदर है ना. हाँ. हम यहाँ 2 बार आएंगे. भाई साहब, गोवा आने जाने के लिए ठीक है. यहाँ मच्छी पकड़ के सब कुछ महंगा हुआ है. अच्छा. यहाँ टूरिस्ट लोग वाटपन नहीं करते ना. दुकानदार मुंह में आता है वो दर बोलता है. तुम टूरिस्ट लोग चुपचाप उखलते हैं, इसलिए बाजार में आग लगी है. आग. भैया, गोवा में जो फेमस शिव जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? हमारा वहाँ जाना नहीं हुआ समय के कारण. अच्छा. हिका परत परत तुझेकडे उलोवपाची पिढा अशी जाल्या. आगो तुका सगळ्याचेरूच दुबाव. ती म्हाका काय बरी भैया भैया म्हणटा मुगो. हांव सगळ्यांक सारखें बेस बरें वळखता. उठ्ठ्या सुकण्यांची पाखां मेचपी हांव. पुरो राव, तिका हांव जाप दिता. मैडम, शिवजी हमारे भगवान नहीं है. हमारे भगवान कवड़े में देवी है. कुछ समझी नहीं. तुम समझेगी भी नहीं. तुम दिमाग को ज्यादा ताण मत दो. तुम्हारे बैग में खोबरेल तेल की बाटली है ना, तो वो थोड़ा सर पे डालो और बर्थ पे ताणून दे दो. नींद अच्छी आएगी. तुझे तोंड आज झाला ते बंद कर पहिली. पयर गेल्लो तसो मूस परत भितर वचत. परत तोंड उक्तें उरलें दिसता. अलबेला रे रुक जाना, दिल तोड कर तू कहाँ जाता आता पद उशी लागली. अलबेला कोणे दिल तोडले हिचे, आणि ते बी रेल्वे स्टेशनार. दिल तुटपाक सुवात लागता. ते खंय तुटू येता. अशी कितली काळजां तुटल्या तुजी. पयली तुजे काळीज खंयचे वटेन आसा तें थाराय. उजव्यान काय दाव्यान? पुरो आता तेंच झरयत राव. भैया, आप लोग गोवा में कब से हैं? हम लोग गोवा के ही है. तू उगी राव. हाव सांगता. हम गोवा में पैदा हुए और गोवा में ही मरेंगे. हमारा रेशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड यही का है. अच्छा. इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी इधर का ही है. अच्छा. अगले महीने के 20 तारीख को रिन्यू करना है. मुझे एक कन्या है. अच्छा. उसकी शादी भी हम गोवा में ही करेंगे. उसे सब कुछ डाल के हम उसकी शादी करेंगे.
मेरा सवड़े ववड़े बहुत कड़क है हाँ। हमारे यहाँ चिकन बनाने के लिए बर्तन अलग है। अगो उसका हाथ दूसरे को हाथ लगता हाँ, कामा करो नहीं। पूरो। हमको मच्छी के बिना खाना नहीं जाता, धुकलना पड़ता है। मच्छी न खाने से हमारे पेट में जो गांठ है ना वो खराब होती है। अगो, खबर है। उसको हम हमारी भाषा में गांठ विटली बोलते हैं। अब समझ में आया होगा हम कौन है। हाँ हाँ जी, बहुत सरलता से हमको समझाया गया कि आप कौन हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद. प्रवाशांनी आपल्या सामानाची जबाबदारी स्वतः आया घ्यायची. आया ट्रेन आया ट्रेन आया ट्रेन ट्रेन आयलीशी दिसता. सामान उखल सामान उखल. अगो अगो गुड्स ट्रेनीर बसून वता सदांच आबूच म्हाका थंय घाई तुजी. आगे बाय तुका लज झाली. कोणाची लज झाली? अलबेला रे. ती हसतात पळय तुका तांकां कोंकणी कळटा. ती कितें घराकडेन झगडना. पळयल्यार रागसुळशी दिसता. घोवाक पिसडून खाता आसतली. तुका तसलीच मेळपाक जाय आशिल्ली. मागीर सारके गळटले आशिल्ले. भैया हाँ? आप लोग मुंबई क्यों जा रहे हैं? हम ना तुवें तोंड उगडला तें बंद कर. मूस वचत. हिका सगळ्यो जगावयल्यो चौकश्यो जाय. हांव जाप दितां. आपको कैसे मालूम हम बम्बई जा रहे हैं? यहाँ स्टेशन पे जग भर के लोग आता जाता है. अभी तो लोग मुंबई जाने वाली ट्रेन के लिए आए हैं ना मैडम. हम्म, हम्म, तुम ना मेरे जैसे उड़ते पंछी के पंख मेजने वालों में से है. ऐसाच मालूम पड़ता है. हम ना बम्बई में मेरे भाची को बेटा हुआ है. हाँ. हाँ. उसका बारसा है, यानी उसको नाम रखने वाले हैं. हाँ. उसको जा रहे हैं. हो गया समाधान. अगो अ, तिका आम्ही सरपळी केल्या ती दाखय मगो. हय, आता सगळे उक्ते करून दाखयता. तिका मागीर ट्रेनीन आमचो गोळो कापून सगळे व्हरून लुटून. सकाळी एक वर पेपर वाचता पायार पाय घालून. कितें वाचता देव जाणा. रोखडीच तिची कात पळून विरगळो. तिने 1.5 इंच मेकअप केला म्हणून बरो. वयरा म्हजी कात ओरिजिनल, पण एक दीस तोखणाय केली ना. हमने कुछ अहेड लाया नहीं. आमंत्रण पत्र पर वैसा लिखा था ना, इसलिए. ठीक है. भैया आपका शुभ नाम? मैं मंगेश. हाँ. और ये मेरी पत्नी नूतन. आप गोवा में क्या करते हैं मंगेश जी? मैं गोवा तुवे में नाव सांगले नी पुरो आता. तुका भाषण ना. हम खा पी के सुखी है. भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास. हाँ. घर भर कर होत रहा है, यानी घर फुल हुआ है. ओरिजिनल गोवा का जो है ना वो गरीब नहीं है. ओह, गोवा में सब दुकान 10 बजे खुलती है. दोपहर में 1 बजे बंद होकर शाम को 4 बजे खुलती है. इसका कारण शायद यही है. हाँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं. तुझे तोंड परत आजाला बंद कर. आई साहेबा सच्ची. उसका क्या है ना, हाँ? अब हमारे दरवाजे पे ओरिजिनल पाव वाला नहीं आता है. अ, उसको हम हमारी भाषा में पदेर बोलते थे. हाँ, हाँ. हमारी भाषा में एक कहावत है, वो पाव भी गए और वो पदेर भी गए. अभी डुप्लीकेट पदेर 9 बजे आता है. बाद में हमारा नाश्ता होता है. दोपहर में हम खाना खाकर आड़ पड़ते हैं. ये आदत पहले से है. वो कहाँ जाएगी? ठीक है ना. ठीक है ठीक है ठीक है. कशी जाप दिली पळयली. आणि तुका उस्तवणीशी लागल्या या वक्ता. अगो, तिकीट खंय दवरलें मेळनाशी. खंय दवरलें तुझे सदांच अशें. एक वर पयलीं धांव धांव करून भायर सरप आणि मागीर फुगडी घालप. लग्नाकडेन पासून अशेंच केल्लें. मुहूर्त 11 मंडपात 9 येवन बशिल्लीं. बाबुली भट पासून अजून याद काडटा. मणी घेन आसतना आयिल्ली मंडळी तुमची. आता इतले वर्सां आदीची गजाल सांगपाचो हो वेळ. तिकेट सोद आदी तिकेट सोद. हो वेळ केन्ना केन्ना कितें टायमार मेळना तो सांगपाचो. आप मुंबई से वापस कब आ रहे हो? अभी जाने का नहीं हुआ है, आप वापस आने का पूछ रहे हो. इधर हमारा टिकट नहीं मिल रहा है. हमारा कुछ धड़ नहीं होता है. हम वापस घर भी जा सकते हैं. ठीक है. मेळी मेळी तिकीट बोल्सातूच आसा गो मेळी. त्यो 2 तिकेटी दोन्ही हातान घेऊन नाच आता मदी राहून. घडणकट घडणकट. घेण्याकट्ट कितें. नाचपाक ठेको नाका, असोच नाचतलो. प्रवाशांनी आपल्या सामानाची जबाबदारी हाँ हाँ स्वतः घ्यायची. अभी ट्रेन आया अभी ट्रेन आया चलो. Oh, सुरक्षित जावचो. we are leaving dreamland. इट्स ओके इट्स ओके. अरे अरे तू तिच्या फाटल्यान धावतासो. असो असो हेवटेन यो. अगो अगो ओडटा कित्याक. बोवाळ कित्याक तुजो. आम्ही तिकिटी काडल्या. मडकयच्या जात्रेच्या नाटकात माटवान कदेलार लेंस घालपाची संवय तुका.
म्हजे कडेन लग्न जावन आशिल्लें जाल्यार गायरीत शेण काडीत उरपाचें. आसूं आसूं, तुजे कडेन लग्न जावन उस्पिलें तें पुरो. हो सीट नंबर 6 न्ही? हांगा बसपाचें न्ही हांवें? हाय आगो हळू हळू. पयलेच खेप प्रवास केल्ल्या भशेन करता मुगो तूं. कानात वारे गेल्ल्या पाडकावरी. तुका लज बी दिसता म्हजी जाल्यार दुसऱ्या डब्यान बस. आतां बायलो अबला उरूंक नात तें मतीत दवर. आगो बॅगो जाग्यार घालूं काय तुगेल्या महिला मंडळाचें सदचें भाशण आयकूं? आ? चाय चाय. आगो ताका वाट दी. मदीं मानशेचे फळे कशे उबे रावन वाट हाडूं नाका. हेच खातीर प्रवास नाका जाता. 2 बॅगो वयर घालपाक जीव गेलो तुजो. हांव फळये वयले डेली कमीत कमी 10 डबे 10 फावटी काडटा आनी 10 फावटी दवरता. पुरो पुरो. आगो आमी ट्रेनींत आसा, रांदची कुडीत न्हय. लज दिसता म्हजी जाल्यार दुसऱ्या डब्यान बस. म्हजी कांयच हरकत ना. एकदाचो एका पानार बरोवन ना हरकत दाखलो दिव पळया. आ? टिसीक दाखयता आनी दुसऱ्या डब्यांत बसता. एक्सक्यूज मी. सॉरी. आगो बस मुगो. तांकां वाट दी पळया. काय नजो, इट्स ओके. म्हजो सीट हांगाच. ट्रेन सुट्टाशी दिसता, शिटीशी वाजयता. कुकराचें अशेंच. शीत जालें म्हणटकच शिटी वाजयता. 3 शिट्यो जाल्यो म्हणजे बंद करपाचो. ट्रेन कितल्यो शिट्यो वाजयता सुट्टना? पयलीं सांगपाचें न्हय. हांव मेजपाचो तरी. मुंबयच्यान येतना मेजा याद दी. सारकें तेकून बस मुगो. मागीर फाटींत आयलें म्हणटलें. तें येताच म्हज्या. आज लक्षांत आयलें आनी तें बी ट्रेनी. अरे आप विराजमान हो गए. हमारा सीट एक कंपार्टमेंट छोड़ के है. हम ठीक है. आप आपके सामान का ख्याल करो. वो छोड़ के इधर उधर मत घूमो. वहाँ हमारी घरवाली है ना, सामान के पास. महिलाओं का ध्यान इधर उधर भटक जाता है. इसलिए बहनाबाई ने कहा है इथे रहते मन. म्हाका खबर ना. इसका वाचन कुछ भी नहीं है. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जाने दो. बहनाबाई ने कुछ तो कहा है मन के बारे में. आगो तिने म्हणलें जाल्यार सुद्दां तें लगेजीक लागना. अच्छा ठीक है, आप एंजॉय करो. बाय. यू एन्जॉय टू. या. हांगा बसून कितें एन्जॉय करपाचें तुवें एन्जॉय टू म्हणलें तें? आगो ती उलोवपाची पद्दत. आनी हांव वाचता तितलें तूं तरी वाचता. तुका खबर आसा हांव सामान बांदून आयिल्लो कागदाचो कुडको पसून वाचतां. म्हणूनच तुका शैला वयनी भायर पडली म्हणून कळ्ळें न्ही. नाजाल्यार तुका सुतक म्हणून लेगीत कळचें नाशिल्लें. पुरो. सुतका आनी सुयेर इतल्या पुरतेंच तुजें वाचन. तूं तेंय करिना. आमी बेणयांनी खेळुया. तितलोच टाइमपास. लग्ना उपरांत पावसा दिसांनी लायट वतकच आमी भेणयांनी खेळटाली. याद आसा तुका? एका वटेन पदां म्हणप आनी दुसरे वटेन ताळयो मारून जळारां मारप. याद आसा, याद आसा. गेले ते दिन गेले. शी, जालें? सोंपलें इतले बेगीन? कसलीच म्हणून उमेद ना. आगो च्या मारल्यार बरी गो. तरी येतली मातशी. एके वटेन तकली कणकणटा. तकली कणकणटा म्हणून तकली आसा म्हणून कळटा. मडकयचे ते पिजे हांगा नाका. अटॅक आयलो म्हणून काळीज आसा तें कळ्ळें. सगळे पिजे तुमचे आतां पाठ जाल्या म्हाका. एक चाय दो रे बाबा. चाय कटी चाय चाय. कितना हुआ? सब एक चा का 10 रुपया, 2 चा का 20 रुपया. हाँ ये लो बाबा. चाय चाय चाय. काफी 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 काफी. इडली सांबार इडली चल सांबार शिरा. आयली तर तरी. जाल्यार आतां भेणयांनी खेळुया. अगो भेणयांनी कितें करता? हांगा तूं भेणयांनी खेळपाक आयला. सॉरी हा, आमकां लागून तुमकां डिस्टर्ब जाता. ना ना ना, एब्सोल्युटली ना. चालू आसूं न्ही तुमची झगडी. म्हजी बरी मन रिजवण जाता. तुम्ही लेखक बी काय कितें?
अशें तुमकां कित्याक दिसलें? म्हाका तुमकां बिमकां बी म्हणू नाका आं. ना, येदोळच्यान तुमी बरयत आसात, मदीं वाचतात परत बरयतात. आनी एक अशें जाकीट आनी शबनम पिशवी म्हणजे लेखकूच. 100% खरें. तुमची निरीक्षण शक्ती सामकी खर हां. तुमी सॉरी, तुवें लेखिका जावं येता आनी बरें जातलें. कॉलेजीत आसतना हांव कविता बी करतालें, मॅगझिनाकूय बरयतालें. लग्न जातकच तुमकां कळना, चूल आनी मूल. पुरो जणू काय हांवें बरोवंक नाका म्हणिल्ल्या वरी. तें आसूं, आमी तुमकां तुमचें नांव विचारलें ना. हां. हांव मंगेश आनी ही म्हजी घरकान्न नूतन. हांव घनश्याम. हां. पण तुमी म्हाका श्यामूच म्हणात. श्याम, सुंदर नाव आं. श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंसी आहा. पुकारे राधाना, लोग करे मीरा को यो ही बदना. वा 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 वा. हाका खंय कितें करपाचें तेंच कळना. अरे अरे, काय बरो आवाज दिला देवान. आणि ते भायर कवी मन. सध्या हांव त्या मुडान गेला. तुम्ही लेखक. हय. मुंबय पावसर बरो टाइमपास जातलो. येस. हांव म्हाका आत्ता भेणयांनी खेळुया म्हणटालें. तुम्ही आयकलांच आसतलें. होय होय. तुमी म्हाका तुमी म्हणू नाका. तुका आमी डिस्टर्ब बी करिना हूं. चे चे. ना, तूं नोटिंग्स बी काडटालो म्हणून म्हणटा. म्हाका तातूंतलो कांय गंध ना. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ते सदाचेच आमचे. आं. नूतनांक खबर आसतलें न्ही. ते अशेंच नोटीस घेता आसतले. हय 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 तर सारकें सांगलें तुवें. कॅलेंडरार तिकेटी लेसार मेळटात हय. एकदां न्ही पणजे वतालें आनी अचकीत कविता जल्माक आयली. कविता जल्माक येतात. सॉरी, तुका खबरूच आसतलें. होय होय. सांग तूं, सांग सांग. हांवें कितें करचें? हं? म्हऱ्यांत एक जाणटेलो बशिल्लो. आं. ताका विचारनासतनाच ताच्या बोल्सान हात घालून पेन काडलें. आवय. अब्बो. हें सदांच अशें करता. म्हाका अजाप दिसूना. म्हाका विचारिनासतना खूब फावटी बॉल्सांत हात घाला. तूं गिराव रे. आनी कितें करतलें? कविता तर जल्माक येता. तुका कळटली म्हजी स्थिती. हय हय. कंटिन्यू, यू कंटिन्यू. आतां पसून याद जावन आंगार कांटो येता म्हज्या. पेन घेतलें आनी हातार बरोवन काडली. बोरयेच्या मोडक्या पुलार, बोरयेच्या मोडक्या पुलार उबो रावून घालो तुवें म्हाका साथ. वा. इतली वर्सां जाली तरी जाता म्हाका ताची याद. वा वा वा. बोरयेच्या मोडक्या पुलार उबो रावन घालो तुवें म्हाका साथ. वा वा वा. बहुत खूब, बहुत तें खूब. चलना कितें हें कवी संमेलन. इतली वर्सां जाली तरी जाता म्हाका ताची वा याद. वा 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 वा. बहुत खूब. सामके चाबूक. फुडें 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 फुडें. फुडली याद जायना. ओ. पूण जालें कितें जाणा? हय. पणजे पावता सर तळव्याक आयलो घाम हां? आणि सगळी कविता पुसली. ओ नो. ती पुसूं पाट पडूं. ते जाणटेल्याचें पेन परत दिलें काय ना. तुका पेनाच्या पडला. पळयलें मू. अरसीक मनशाकडे गाठ पडटकच कितें जाता तें? हय. आगो, सगळेच रसीक आशिल्ले जाल्यार आनी कितें जाय आशिल्लें? नंदनवन जातलें आशिल्लें मुगो, नंदनवन. रसीक आसलें म्हणून नंदनवन जायना. ओके, आनी कितें जावपाचें तें जातलें आशिल्लें. चल. ओके ओके. काम डावन, काम डावन. तुमी मुंबय लग्नाक वतात काय कितें? सध्या लग्नाचो सीझन चल्ला न्ही, म्हणून म्हळें. हय हय. तुय त्याच मोहिमेचेर वता काय कितें? मोहीम. वेल सेड. वेल सेड. ना, हांव एका संमेलनाक वता. फाल्यां मोहीम फत्ते करून परां भायर सरतलो. तुम्ही सॉरी आं. काय नज, काय नज. सांग तूं. तूं म्हणून माणसुकी जाणा. मातशें तोंड उक्तें करपाक तरी मेळ्ळें. नाजाल्यार जनेलांतल्यान भायर पळयत बसचें पडटलें आशिल्लें. म्हणून हांव म्हणटालें हाका भेणयांनी खेळुया काय म्हणून. आयकल्लें हांवें तें. पूण शामबाब, हय. ही भेणयांनी खेळपाची पिराय आमची. कॉलेजांतली भुरगीं टुराक बी वतना भेणयांनी खेळटात. ते सोंपता तांकां. खंयचोच हिंदी सिनेमा पळयता तूं? दादा दादी लेगीत भेणयांनी खेळटात. सारकें न्ही शांबा? या फुल्ली एग्रीड. फुल्ली एग्रीड. भेणयांनी सोड आतां. तुजो वांगड मेळो आतां बरो टाइमपास जातलो. लेखक कवी म्हळ्यार काय टाइमपास दिसता तुका? हा? पळयलें न्ही शांबा? कसो सगळें निगेटिव्ह अर्थान घेता तें?
शांबा हा आमकां तुवें बरयल्ली एक काणी सांग न्ही. आगो आगो सामकें भुरगें जावंक सोदता काय कितें गो हा श्यामबाब संमेलनाक वता तो नोटिंग्स काडटालो तुवें पळोवंक ना हा तो आमचे कडेन 2 उतरां उलयलो म्हणजे तो आमचो बरोबरचो जालो हा लेखक तो मुगो. तो लेखक हाचे तुका अप्रूप आणि इतली वर्सां एके कवयित्री बराबर सारली ते तुका कांयच ना. श्यामबाब तुजी एक काणी हो जाय. आगो परतूय तेच एक मिनिट हा? आता हांव उलोवं. सांगा. हें पळयात येदो तुमचे कडेन वळख जावंक नाशिल्ली म्हणून टायमपास करपाक हांव कांय नोटिंग्स काडटालो. आतां तुमची वळख जाली न्ही ही पळयात चोपडी काडून हांव म्हज्या शबनमी पोटव्यान दवरतां. ओके तुका काणी आयकूंकूच जाय नूतन बाय. शे 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 हे पळय तूं ताचे सगळ्योच गजाली सिरियसली घेवं नाका. तू मदींच पडिल्लो दात कसो उलोवं नाका पळोवया. हा? ताणें म्हाका विचारला म्हाका जाप दिवनी. म्हाका कथाकथन बी आवडटा. ल्हान आसतना हांव देवळान किर्तन आयकुपाक वतालें. लग्ना उपरांत फकत हाच्योच जाणवायो. वा 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 खरंच मजा आयली हा. मजा आयली हय. आमची झगडी पळोवन घे मजा. नाही ताजेर एंटरटेनमेंट टॅक्स बी लागना न्ही. ताका झगडी म्हणिनात ताका नोक जोग म्हणटात. ताका तसली टर्मिनॉलॉजी कळची ना. गाडवा पुढे वाचली गिता तसले प्रकरण ते. ग्रेट हा ग्रेट. हास तूं हास. हांगा आतां एक बारीकशें साहित्य संमेलन भरिल्ल्या वरी दिसपाक लागला. सांगलें न्ही ताचें व्हडलें सिरियसली घेवपाचें ना म्हणून. सांगता न्ही तुवें बरयल्ली तुज्या आवडीची बरीशी काणी ताका ताणून दिवनी. हा म्हाका कित्याक ताणून दिवनी. हांव तानसेन जालो ना तरी हांव कानसेन अशें कितें तरी तुमचे भाशेंत म्हणटा न्ही तशेंच तें. कळ्ळें बरें हांव तुमकां एक काणी सांगता. ती घडणूक म्हज्या वांगडा घडिल्ली. आवयस सो इंटरेस्टिंग. हय पूण हें पळयात हांवें एकदां काणी सांगपाक सुरू केली की नो इंटरप्शन्स. ओके आनी सोंपतकच नो क्वेश्चन्स. हाका सांग तें आयकलें मुगो. बरें ओके सुरू कर. ऐकात तर आमगेर दारान यम आयलो अशें हांवें तुमकां सांगल्यार तुमचो अभिप्राय कितें आसतलो. तो म्हाका बेस बरो खबर आसा. तुमचे तकलेन हांव सुटला काय कितें असोय दुबाव येवं येता. तर तो दीस आयतार आशिल्लो आनी आयतार आसून लेगीत त्या दिसा खतखतें खावपाची म्हाका सामकी रूच जायली. आवयस हांवें बाजारान वचून दुदया शीर हो. मुळो केळे पोपाय मुंडल्यो मोको वा 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 क्या बात. सगळें एकठांय केलें. आमाडे लेगीत घेतले. वा. आमाड्या सासांव आमाड्या उड्डमेथी खतखते आनी केळ्या कापा असो मेनू मनातूच थारायलो आनी घरा येलो. रांदचे कुडीन हे नग दवरले आनी विणाक म्हणजे म्हज्या घरकान्नी मेनू सांगलो आनी सालांत फॅना खाला बसलो आनी थंयच्यानूच विणाक दुसरे खेप च्या करूंक लायली आनी आतां म्हणलें दाडी करतलो म्हणून उठलो. रात्रीस खेळ चाले संपेल ना कधीही हा खेळ सावळ्यांचा हा खेळ सावळ्यांचा. अरे श्यामा वत गेले हा वयर आमटाण चवळी बी सुकत घाल्या. च्या, आई म्हाका एक तर तू घनश्याम म्हण ना जाल्यार श्यामा ते श्यामा श्यामा कितें गे. च्या. हे तू एक भुरग्याचो बापूय जातकूच आतां सांगता म्हाका. चुकलेंच आमचें. पाण्यान घालतना तुका विचारून नांव दवरपाचें. हें आयचें न्ही आं हें सदांचेंच आमचें. तूं श्यामा म्हणटा मागीर म्हजें फिरता मागीर तुजो सदांचोच डायलॉग मारता तूं. आगे श्याम म्हणपाक सोंपें काय श्यामा. हां तें आसूं हांव हांससर म्हणटली. सावळो आयलो म्हणटालो न्ही रे तूं. आगे जप करता मगे तो कर. हांव पद म्हणटालो. म्हाका कशें कळटलें तें. तूं पिरुंगून उलयल्ले वरी दिसलें म्हाका. ओके
निसर्ग राजा ऐक सांगतो गुपित लपलेलं. अरे हं? राजा म्हळ्यार राजा. राजाक हांवें फुडल्या आयतारा 1 शेर दूद चड हाडपाक सांगला. त्या दिसा म्हजो 1,00,000 जोप सोंपता. हम्म. ते कॅलेंडराचेर बरोवन दवर. म्हजी याद तसलीच जाल्या आनी तुमची ताजे फुडली. हे पळय, तुवें मगे मदीं मदीं असो ब्रेक घेतल्यार 1,00,000 जप जावचोच ना. हं? आनी ते 1 शेर दूद फुकट वतलें. दूद पिवपाक आतां राणी ना, ते कॅम्पाक गेलां. अरे सांगला तितलें काम कर. तुज्यो त्यो जाणवाय नाका. बरें बरें ओके. हे राणी पेनां लाप्स कांय जाग्यार दवरिना. शे. हा जावं मेळ्ळें एक पेन. नशीब. खंय आहा? फुडलो आयतार 27. ओके. ह्या आयतारा माथ्यावर न्हाणे, माथ्याला शॅम्पू लावणे, वाचन मंदिरात पळसाला पाने 3 पुस्तक परत करणे. आगे हांगा आनीक 1 शेर दूद बरोवपाक सुवात ना. फुडलो आयतार पयलींच बरोवन दवरला. हांवें बरयला रे ते. हें? निमणो आयतार न्ही, माथ्यार शॅम्पू लावपाचो. आनी मातशें बरयतना सोमारान भितर गेले म्हणून जग बुडना. हे पळय विणाबाई, हें सांगतना म्हज्या सामकार असो दवलो नाचोवपाची गरज ना. बरें, हांव सोमारान भितर घुसतां. जायतें कर, म्हाका भितर कामां आसात. तर 1 शेर दूध जादा आणणे. आणणे आणणे काय आणणे? आसूं आसूं. तू फकत 1 शेर दूद बरय. आणणे काय आणणे ते हांव पळयतां. शी, तुमच्या बायलाच्या बोळान तोंडाक शाबू सामको सुकलो. निसर्ग राजा ऐक आवय. कितें कातरले रे? आगो ब्लेड लागली. सदांचेच तुजें. स्वताचे खाड करपाची अक्कल ना. तुवें खाड करतना रगत व्हांवयला कळ्ळे. ते देशाचे शिमेर व्हांवयले जाल्यार कमीत कमी 2-3 पदकां सहज घरान येतली असली. अगे स्वताचे खाड करपाची अक्कल म्हणल्यार कितें गे? हा, दुसऱ्याचे खाड करपाची अक्कल म्हाका कित्याक? म्हाका चलून उगडपाचें आसा. आगो भितरल्यान इल्ली हळडी पूड हाड पळया. रगत सामकें गळ गळ करून व्हांवपाक लागलां. हें पळय. हांगा हांव खतखतें करूं काय केळ्या कापांक सामार लाव काय तुज्या तोंडाक हळद लाव रे? हा, अरे रगत घळो घळो करून व्हांवपाक तू खाड तरसादीन बी काडटालो. आगे राजा आयलो सो दिसता. अरे राजा, तू केन्नाच्यान दारार टक टक करपाक लागलो? हा, आगो हळद हाड गो. तूच यो आनी लाय हा तुज्या तोंडाक हळद. ओह, शी बाबा. एके वटेन बायलां जीव खातात आणि दुसरे वटेन हो राजा. अरे राजा, आमची दारां 24 वरां पासाक लागिल्लीं असतात. खबर ना तुका? तू कितलीं वर्सां जाली रे पातळ दूध घालता मरे आमगेर? हा, अरे रगत वचून धोणकी मारतली तुका. दार उगड मरे ताका. दोणकी मारची ना, तिडकीन आनीक कितें मारत म्हणून भंय. वता, म्हाकाच दार उगडूंक जाय न्ही. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा. मैं यम हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया है. मैं यम हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया. इतले रगत गेले म्हणजे? हावयस, आई म्हणटा तशी धोणकी मारली काय कितें? पूण म्हाका कशें कळना? कौन है भैया? भेटो चला रे. हाँ? ऐकून घे ना. अरे मैं यम हूँ. कोण आपण? कुठून आलात? अरे खंयच्या एके भाषेत उलय मरे पापिया. उसका क्या है ना भैया, जब हम आबूज होते हैं तब हमें दूसरी भाषा का आधार लेना पड़ता है. उसका क्या है ना, हमने नकली आयकर अधिकारी, तोतिया पुलिस अफसर घर पे आते सुना है. नकली यम भी आते हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ. इज इट? हियर इज माय आई कार्ड.
मेरे आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है भैया? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. अगो यम आयला गो आणि मेरा टाइम हो गया म्हणता. तुम्हारा टाइम सचमुच हो गया. हा? अजून तू नावपाक वचू ना. आता भायर येऊन सारखे दाखयता तुका. अरे तू गेली नी सच्चीच नाटकां जाल्या. यम साहेब 40शीतूच म्हजो खेळ सोंपलो म्हणून वायट दिसता, पूण हाचे तोंडांच्यान सुट्टा म्हणून खोशी जाल्या. आवय, फुडें कितें जातलें हाची उमळशीक लागल्या. अशें विचित्र फिलिंग्स आयला. आय आय कांट एक्सप्लेन. सगळ्यांची वतना स्थिती अशीच जाता. हा? पण तुझ्या घरकान्नीन म्हजें नांव सारकें आयकून अशें दिसता. आमगेलें तें वेगळेंच प्रकरण, तुका कळचें ना तें. आगो यम आयला यम. कोण? यम. आवयस हा? यम म्हणले. हं. अरे म्हणजे रेड्यार बसून आयला आसतलो. हा? रेडो म्हजे पोरसू साफ करतलो पाड पडिल्लो. ना 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 आ, ना ना म्हणून मान कितें घालयता? हा? आमगेली कितें विचारता पळय. हा, तुजो रेडो आमचे पोरसू घातलो, ह्याला जबाबदार कोण? कितें जालें? हा? तुजी आनी यमाची दोगांयची गची धरली काय कितें रे? अरे? अरे तेवटेन रेड्यान पोरसू साफ केलें दिसता. म्हजी आबोली दशणी बोकोड्यो सगळे मोडके केले दिसता. तुवें यमाचो रेडो पळयला न्ही कसो दैत्य कसो आसता तो? पळोवना जाल्यार पळय आनी आमूड ताका. सांग मो खंयचो? आगो यम फकत आपली मान हालयता. कोण? रेडो? आगो यम भितर आसा आनी रेडो भायर, आनी यम मान हालयता. हांव स्कूटर घेवन आयला. म्हणजे स्कूटरीर बसून आयला. आगो तो स्कूटरीचेर बसून आयला खंय. स्कूटर? हय. आनी खंय पार्क केल्या ती भायर वचून पळय. हा? अख्खी पायण ब्लॉक करून दवरली आसतली ताणें. अरे पळून आयलो सायडीक दवरल्या. आगो सारकी सायडीक पार्क केल्या खंय. हा? नशीब रे आमचें. अरे मातसो भितर यो, वयलो डबो काडून दी. उड्डाण दाळीचो डबोच मेळना. आमकां टायम ना. आमकां? आमकां म्हणल्यार? आमकां म्हणजे आमकां दादल्यांक. भायर आनीक कोण आसा? हांव आनी यम. हांव ना तातूंत हांव ना राव हांवूच भितर वता आनी डबो काडटा. अरे अरे वो आनी हो आणि कोण शिगम्यास हो धब धब करून भितर धावलो. श्रीराम जय राम जय जय राम. आवय म्हजे यम भावोजी न्ही. तूंच आयलो. आमगेलो सामको आळशी. पूण तूं धांवत कित्याक आयलो? तूं एक व्हडलो श्वास घे पळोवया आनी घाम पूस. यो ह्या स्टुलार बस. हांव तुका उदक दितां. भायर कसलें वत पडलां पळयला. तुका आतां 2 व्हिलर दिल्या म्हणून माणसुकी. हा, रेड्या वयल्यान आयिल्लो जाल्यार तूंच वयर पावपाचो. घे घे उदक. खंयचो डबो भाभी? खंयच्यो यमाय येताना भोगपाक हांगा आयलो देव जाणा. तुवें म्हाका कितें म्हणलें? ना 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 डबो खंयचो काय विचारलें. होतो पळय. होतो कसलो? बरें बरें बरें. रवो. नेक्स्ट. कितें? डबो. युरेका डबो मेळ्ळो. दी हाय फाय. आज गोकुळात रंग खेळतो हरी. यम भाऊजी हाका पळय. हाणें कितें अवतार घेतला तो. आनीक कितें करूं? म्हाका व्हरपाक आयला आनी ताचे बरोबर तूं फुगडी घालता. मागीर हांवें म्हळें निमणें नाचून घेवया. अरे कोण आयला भितर? कोण फुगडी घालता? यम भाऊजी आयला आई. तुझी कुळारची मनशां चड. तांची नांवां पासून नाका जाल्लीच. यम म्हणून कोण नांव दवरतात? आगे म्हजे कुळारच्यान कोण येवना. यम लोकांतल्यान यम भाऊजी आयला. आगे मे म्हयनो लागचोच आसा. अरे आज तुवें तिका नेरवाच्यो गुळयो दिवं ना. भ्रम जावपाक लागला तिका. अर्द गुळी उडय तिच्या तोंडान. उदक तीच घेवन पिता.
अरे म्हाका कितें उलोवचें आनी कितें करचें हो प्रश्न पडला. टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. आईक जर तूं म्हाका व्हरपाक आयला म्हणून सांगलें जाल्यार ती जीव सोडटली. तिका कॉल लेटर इतले बेगीन येवचें ना, म्हाका खबर आसा न्ही. तूं मात भायर सरपाची तयारी कर. भायर म्हणून कितें सरपाचें यम भावोजी? यू आर नॉटी. क्या लेकर आये थे और क्या लेकर जाओगे? सारकें न्ही? वचपाचें बिचपाचें मागीर पळोवया. हांगा स्टुलार बस, हांव च्या दिता तुका. केन्ना भायर सरिल्लो तूं? आज हांवें वालाचें तोंडाक केलां तें टेस्ट कर. आज आमगेर न्ही सगळे शिवराक फॉर अ चेंज. हाचीच आयडिया. सगळे शिवराक करुया म्हणपा लागलो. कांदो लसूण कांयच ना. चलता न्ही? बरे भशेन. चपात्यो मात सकाळच्यो. चलता न्ही? बरे भशेन. आज आयतार न्ही, उठपूच लेट जालें. घे हे खा. बरें हांव च्या उडयता. सवका. बरें. आनी तूं रे तोंडा करून कितें पळयता? पोल्याक शाबू तसोच आसा. खाड तरी करून वच. आमी जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा. आमी जातो. वा, तोंडाक मात इस्तीम असावाचें. असलें तोंडाक खूब तेंपान खालें. सगळीं जाणां उश्टायतकच अशेंच म्हणटात. म्हजो हात गुण तो. पळय, वालतेच, मसालो तोच, सोय तीच, आमटाण तीच, मीठ तेच, गॅस तोच, पूण हात वेगळे म्हणून टेस्ट वेगळी. अशें दिसना तुका? सारकें तुजें. श्यामा खंय गेलो रे? हांगा यो देवा कुडीन आणि फस्क दी. आई तू फस्क कित्याक सोदता? हांगा फस्का शिवाय उजो पेटला. आई खऱ्यांनीच यम आयला. यमराज. तुवें सकाळच्यान कितें घेतलां काय कितें रे? यम आयला जाल्यार खंय बसला? सालान? ना, रांदचे कुडीन. वालाचे तोंडाक लावन सकाळच्यो चपात्यो खाता. रांदची कुडीन बसला? तिका व्हरपाक आयला? भाग्यवान गे तूं सवाशीण. आगे भरिल्ल्या माथ्यान वता. आगे राव रे मातसो. यमाक शिंगा बी आसा गे? ना. यम भावोजी, तूं तुजी तकली सासपू नाका. तुका शिंगा ना हांवें येदोळूच नोट केला. मनशा सारको मनीस तूं. च्या उडयता यम भावोजी? अशें साखरेची काय बिन साखरेची? डायबिटीस बी ना मू तुका? हाका आसा म्हणून विचारता. म्हाका डायबिटीस बी कांय ना. सगळ्यो पिडा त्यो हांगाच. हायफाय. तुका म्हणून सेन्स ऑफ ह्युमर बरो आसा. नाजाल्यार आमगेर सगळीं दुर्मुखलेली. किसान विकास पत्र, पोस्टल डिपॉझिट, विमो, बँकेन फिक्स डिपॉझिट आणि श्रीराम जय राम जय जय राम. अरे कसली कोता करता येदोळच्यान आणि ती बी पोटाचेर. आगे म्हजो वचपाचो टायम जालो न्ही. म्हजे गाडीक कितें आसा तें कोत करता. आई हो पळय, मीठ यम भावोजी. यम भावोजी ही म्हजी माय. अरे धड दाखट देव मरे तूं. आणि जोतें घालून रांदची कुडीन येता. खंयच्यान आयला कोण जाणा. सगळें एक केलें तुवें. सॉरी जोतें काडून येता. वयर असलें कांय ना. हें म्हजें घर. तुज्यो रिती रिवाज तुमगेर दवर. थंय असलें बी कांय ना. हें आयकुतकूच हिजें तोंड पळय कशें चकचकपाक लागलें. ही काय तेंच जाय. वेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. सारकें मगे. तूं गिराव थंय. अरे यमा, आतां खूट कसो उबो रावन आमचो टायम खातलो. आई ताणें अजून च्या पसून घेवना. वाला तोंडाक आनी चपातीच दिल्या ताका. येदोळच्यान यम भावजी करता आणि ताजो इतलो पुळको आयला तो तुजो खुळारचो काय कितें? म्हाका ओगीच दुबाव मारपाक लागला. आगे तो साक्षात यमराज. म्हाका व्हरपाक आयला.
येदोच्यान सांगता तुका मेरा टाइम हो गया. शी हं? तुम्ही काल दनपारच्या कडार किती उलयता तेरा टाइम हो गया म्हणून ताणे सांगले आणि तुवें आयकून घेतले. तुका 50 तरी जाल्या. हांव हांगा ओयशांक तेकला घटमूट आसा. ताणे डेटा एंट्री काय कितें तेच करतना चूक केल्या आसतली. सगळी मेळटा ती सोंगाच. हा, किती म्हणता म्हणजे म्हजी डेटा एंट्री चुकले म्हणता. म्हणटकच म्हाका परत लॅपटॉप उघडून परत चेक करचें पडटलें. रावात हा रोखडें चेक करून सांगता. घोडा मैदान जवळच आहे अशें कितें तरी म्हणटात न्हय. हाताच्या काकणाला आरसा कशाला. अब्बा आवाज आसा तुका आवाज आसा. क्लासिकलाक बी नांव घाल्यार बरो आवाज तयार जातलो. रावा क्या तोडेंगे इस बंधन को जग के तूफान आंधी रे आंधी. जीवन डोर तुम्ही संग बांधी. जीवन डोर. अरे देवा लॅपटॉप पडलो. लॅपटॉप उडयलो मरे. अरे पुत तुवें आंग कित्याक काडलें. आमकां सदांचेंच तें नेरवाचें तें. मे म्हयन्यान आनी रावपाचें ना हांगा. तुका कितें भोग सांगतलें आमच्या नशिबाचें. आमकां फटयली रे ताणी. मे म्हयन्यान आठवड्याची सुट्टी काड आनी आमगेर राव आनी पळय कशी फेस्त करता ती. सावित्रीन अशेच केस सोडिल्ले न्ही. ती सिनेमान दाखयता तशी धवी साडी न्हेशिल्ली खरी खबर ती. आई तिका शॉक बसलो दिसता. शॉक तुका बसला. तिका गुळयेचे अर्ध पट्टुकूच तिजी नेरवां जाग्यार पडटली. तू कांय भियो नाका. अरे श्यामा तिचे तोंडान अर्ध उडय. तुवें आयकल्लें जाल्यार हो नाटकाचो प्रवेश जावचोच नाशिल्लो. आगे मेरा टाइम हो गया है. आता अर्ध फूल कितें दिवपाचें आसा तें तूच दी. अरे लॅपटॉप सो थापटिता. येदोळ सकयल पडलो न्ही तो. बूट जायना. सगळो डेटा तातूंतूच आसा. तातूंतल्यान हाजें नांव डिलीट केल्या शिवाय फुडली कारवाय जावची ना. बॅकअप घेतला जाल्यार कोण जाणा. शी तकली सामकी विरार जाली. तातूंत आज आनी आयतार ऑफिसांत कोण आसत सो दिसना. कितें जालें फोन लागना. जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वह व्यक्ति संपर्क क्षेत्र से बाहर है. आता कितें करूं गे आई कितें करूं. आता काय करू नका. अरे बेठो तू उठून आयलो म्हणून कोणीय तुजे बरोबर येतलो असो दिसता तुका. पयलींचे दीस उरले आता. ये कलियूग मरे. खरें गे बाई तुजें. पयलीं अस्सो फास उडयलो आनी जालें काम. परत म्हण एक्शन करून. अस्सो फास उडयलो जालें काम. आय लायक इट. आई 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 हिचें कितें तरी करचें पडटलें गे. अर्द गुळयेन जावचें ना तें काम. कळ्ळें मरे हांव कितें भोगता तें. येदो तुका पळोवन म्हाका कित्याक उमेद जाल्ली ती. कळ्ळें रे सायबा. पूण लॅपटॉप तारी त्याला कोण मारी. आता दनपारचो आमगेर पावलाच. ते बी पयली खेप आमगेर जेवनूच वच आता. हय म्हज्या हातचे वालांचे तोंडाक खाले न्ही. आता बरें खतखते आंबाड्या उड्डमेथी केळ्या कापां आनी ताका कडी करबिला फोण्णां मारून असो बेत आसा. जेवनूच वच. हांव कशें सोडचें ना. आता तुम्ही इतलो आग्रह करतात म्हणटकच ना कसो म्हणटलो अशेंच. आज तितकीच म्हाकाय कंपनी मेळटली. तो लॅपटॉप बॅगेन घालता न्ही. ना जाल्यार दी म्हजे कडेन. ओगीच बूट जायत म्हणून भंय दिसता. चल वचूया भितर. येवन भाऊजी पळय तुरु तुरु करून रांदची कडेन वचपाक लागलो. हाका घराची सवकळ जाली दिसता.
कशी लागली काणी? ओ माय गॉड सुपर. आंगार कितें म्हणटा तसो? काटो काटो काय रोमांच आयलो. ग्रेट. तुवें म्हणिल्ली ही तुज्या आयुश्यातली खरी घडणूक म्हणून, पूण ही खरी? हे पळय, सुरवेकूच हांवें कितें सांगिल्लें मंगेश बाब, याद करात. काणी सोंपतकच नो क्वेश्चन. हे रोडियानी चिटींग सामकें. आतां मात म्हाका सूख लागचें ना. परत परत तोच प्रश्न मनात उबो रावतलो. रुल्स आर रुल्स. सारकें न्ही मंगेश बाब? सारकें सारकें. बायलांचें सदांच अशें. म्हाकाय हाका अर्द गुळी दिवची पडटली. गुळयेचें नांव बरोवन दी हा. काणयेतली फकत नेरवागुळी याद उरली. म्हज्या आंगा वयलो कांटो अजून वचना. दर एकल्यान आपल्याक फायद्याचें जाय तेंच घेवपाचें. नेरवाचे गुळयेन जर म्हजें कल्याण जाता आसत तर हांवें कित्याक विचारपाचें न्हय? बरें शामबाब, तुमी खतखत्यान गाजर घालतात. नाही, हाका कितलेंय सांग, हें कशें आयकना. नेरवांच्यो गुळयो जाल्यो आतां रेसिपीचेर पावलो. म्हज्या आंगा वयलो कांटो अजून वचूंक ना. हातापांयान कितें सुट्टा तो? थरथरो थरथरो. च्या हाडूं? थरथरो न्ही, कंप. अगो दोनूय एकूच. च्या हाडूं जाल्यार सांग. च्यान वचपाचो कंप न्हय तो. श्यामबाब, यमाच्या हातान फास बी आशिल्लो. सिनेमात पळयल्लो हांवें. अस्सो उडयता तो. कसो कसो? परत दाखय. अस्सो. अगो तो लॅपटॉप घेवन आयिल्लो. आतां ते अस्सो फास उडोवपाचो दीस गेले. कितें शामबाब? हय हय. आतां तो नाव सिलेक्ट करून डिलीट मारता, हेवटेन खेळ खलास. तरी बरें न्हय? लॅपटॉप विणाचो धपको बसून पडलो आनी सुरूच जालो ना. तशें पळोवंक गेल्यार विणानूच तुजो जीव वाटायलो. कलियुगांतली सावित्री म्हणपाक हरकत ना ताका. जीवन डोर तुमी संग बांदलिया अशें म्हणून ताणें लॅपटॉप उडयलो. आय थिंक इट वॉज प्री प्लॅन. गुड वन मॅडम. तूं हांसलो कित्याक? आय लायक द वे यू पुट इट. प्री प्लॅन्ड. कित्याक? तुका तशें दिसना? चाय कटी चाय चाय. अगो कंप अजूनय आसा जाल्यार च्या सांगता. एकदां सांगलें न्ही तो कंप च्यान वचपाचो न्ही म्हणून. सब खाने का ऑर्डर. 12 बजे खाना आएगा. सांग न्ही, तूं हांसलो कित्याक? ही खरीच घडिल्ली काय घडयल्ली काणी? मंगेश बाब, आमचें कितें थारिल्लें? नो क्वेश्चन. ताका अर्द गुळी पडपाकूच जाय. ना जाल्यार ते तुजी फाट सोडपाचें ना. ताका फकत गुळयो आनी गाजर. तूच घे ती गुळी आनी वयले बर्थार न्हीद चल. श्यामबाब, म्हाका विणालो नंबर दे. हांव ताकाच विचारतां. हांगा विणा खंय आयलें मदीं? तुवें म्हाका टायमपास करपा खातीर काणी सांगिल्ली. हांवें सांगली, ताचो. ओगीच सांगली आनी तकली भेरावन घेतली. प्लीज सांग न्ही, प्लीज. अरे बाबा सांग ताका. ना जाल्यार मुंबय पावसर ट्रेनीचे शिट्यो आनी हाचें प्लीज चालूच उरतलें. पूण शामबाब, टू बी व्हेरी फ्रँक, म्हजी तकली भेरेल्या. हांवें जरी दाखयलें ना तरी येदोळच्यान हांव ताचेरूच चिंत्तां. अरे, खरीच घडिल्ली ही काणी. आमचो अंत पळोव नाका. ओके. खरें सांगता, आमगेर यम आयिल्लो. फट दिसता जाल्यार तुमकां तो मेळटकच विणाच्या हातचे खतखते कशें लागले हें विचारा. निकतेच तुम्ही ऐकलें नाटकुलें काणी काणी कोतवा. बरोवपी कृ म सुखठणकार. हातून वांटो घेवपी कलाकार नूतन मिनल कामत, मंगेश गुरुनाथ बोरकार, प्रवासी 1 गीता पेडणेकर, प्रवासी 2 गौतम गावडे, आई रश्मी नाईक, श्याम राघोबा परब, वीणा मंजुषा सुखटणकार, आणि यम
लक्ष्मीकांत मावजेकार. सादर करपी साईश देशपांडे. निर्मिती सिंथिया रेगो.